रिपोर्ट आमकां जाय पूण त्या निमित्यान जे आज सगळें चल्लां which is a very clear angle of corruption that needs to be investigated. The chief minister on the floor of the house has lied today. He has said that we have gone as per PWD manual. PWD manual करपाक कितें तूं कितें करपाक गेल्लो तूं construction license PWD manualan येता. You are going by the norms of PDA or the Goa Building and Regulations Act. या खंयच्या तातूंत प्रोविजन ना की यू कॅन नेगोशिएट अ रेट वन्स इट इज आयडेंटिफाईड. सो 49 कोटीची 9 कोटी कशी झाली हे मुख्यमंत्र्यान सांगपाची गरज आसा कित्याक प्रोविजनूच ना आनी प्रोविजन आसा जाल्यार ताणें दाखोवचो खंयच्यान ताणें केलें तें नाल्यार हो 40 कोटी इज अ स्टार्ट टू अ मेगा स्कॅम ओपनिंग अप आज आयडेंटिफाय करून हावजान दिल्लो आसा. 1 कोटी स्क्वेअर मिटराची माती काडिल्ली आसा ती कशी काडली तेणें सांगूनी. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट त्या मनशाक अजून थंय कित्याक बसयला हो अजून प्रश्न आसा. ताज्या मागीर एम्प्लॉयमेंटाचे विशय कंटिन्युअसली उरतले मोपा एग्रीमेंटा प्रमाणे कन्सेशनर एग्रीमेंटा प्रमाणेच ताणें कांयच केल्लें ना. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज 5 पंचायती ज्यो मोपाच्या अंडर लागता बाबूक एखादी खबर आसच्यो ना. 1 रुपया तांकां मेळचो ना. दे मे हॅव टू मॅनेज मेनी थिंग्स देर गार्बेज बिर्बेज कित्याक द रुल्स वे नॉट फ्रेम्ड. द एक्ट वे माडा इज फॉर्म्ड हॅज नो रुल्स पयरूच कॅबिनेटान केल्ले आसा. फ्यू रुल्स वीच कॅन बी लुकींग एट ओनली ओवरसीइंग द प्रोजेक्ट. एक टेक्निकल मनीस ना हांच्या कडेन. दे आर टेकिंग द डिपार्टमेंट पीपल विच अदरवायज द एक्ट सुपरसिड्स. पूण when it comes to collection of fees they are negotiating it. So जे लेटर आसा और कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जे इंडेंट ताणें तयार केल्लें was an instrument for negotiation by the chief minister and his office with the MOPA GMR authorities to negotiate a rate from 49 to 9 crores 49 crores to 9 crores. So प्रश्न आसतलो 40 कोटी खंय गेले काय म्हणून. पण सीएम ही एलिगेशनां मानून घेवपाक तयारूच ना. सो तुमी फुडें आय कितें एम टेकिंग अ लिगल कोर्स कित्याक ताणें आज हावजाक फटींगपणां केल्लीं आसा. हावजान फटींगपणां केल्लीं आसा. फ्रॉम वे PWD केम इन when the issue is of PDA is the first question. How rates PWD started identifying construction costs in a construction license. PWD केन्नाच्यान आयकूंक लागली म्हाका खबर ना. तूं समज एक 500 स्क्वेअर मिटर घर बांदता तूं खंयच्यान कोणा कडेन लोन काडून कंस्ट्रक्शन लायसन्स पे करता तेन्ना तूं समज सरकाराक बरयलें की आपल्याक परवडना आपल्याक वेव ऑफ करचें नाल्यार आपल्याक कमी करचें सरकार करतलो आनी फीस पे केल्या बगर तुका कंस्ट्रक्शन लायसन्स दितलो हो प्रश्न आसा. आज कंस्ट्रक्शन लायसन्स विदाउट फीज इज देर. थंय समज सायटीर कोणाक कितें जालें इन्शुरन्स ऑल्सो विल नॉट बी वॅलीड कित्याक द कंस्ट्रक्शन लायसन्स इज नॉट कंप्लीट बिकॉज फीज हॅव नॉट बीन पेड आनी फीज पयर तांणी 49 कोटीची 9 कोटी करून दितली आसा. हो थ्रू लीगल कोर्स आय विल एन्श्युअर that whatever luckily for me I made him repeat that PWD this vulgarity will be very good for me to add in the court to ensure that the case is more stronger. सो तुमकां दिसता सर की GMR सरकाराक आयकना. GMR सरकाराक कशें आयकना सरकारची कंट्रोल. GMR पार्टनर जालो न्ही सरकारा बरोबर. रेवन्यू शेअरिंग ऑफिशियली आशिल्लें खबर आसा 37%. अनऑफिशियली शेअरिंग आतां सुरू जालां आनी आतांच कळ्ळें की सुरू जावच्या पयलींच अनऑफिशियल रेवन्यू शेअरिंग सुरू जालां म्हणून. I don't think the industry will be okay with it. पहिले म्हणल्यार we have gone through COVID times. मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्साक बाकीच्यांक कोणेच सपोर्ट दिल्लो ना. भायल्याच्यान गुड्स गोंयांत येता काय हांगाच्यान भायर वता. युनिफॉर्म टॅक्स GSTचो रेजीम सुरू केला मोदीनूच. वॅट हांगा हाडून कन्फ्युजन करनाका. वॅटाक सेस लायतालो वॉज डिफरंट ना जाल्यार तशें जाल्यार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सार तुमी अजून पर्यंत वॅट कित्याक दवरला. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सार तुमी डायरेक्टली GST कित्याक हाडूना. You don't want to get products of that category under GST regime because it will be a constant. You are getting things which are flexible. We are okay with it what you are talking. But jenna tu cess hatta the whole uniformity of tax, one nation one tax is gone. So one nation one tax ullo khey hanga cess etlo will actually contradict tancha own prime ministerachi idea of one nation one tax. Maybe if this comes to the note of prime minister, which definitely I will write, I expect him to look at it. Secondly, the industry in Goa is suffering. MSMEs, the small scale sector. तांकां सपोर्ट करच्या पेक्षा आनी 2% सेस लावप in this part of competitive market and industry, I am not for it. That is why म्हाका दिसना आनी इंडस्ट्रीक सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेतला आसतलो. I have put my views very clearly and that is why I asked leader of opposition to put the division of votes. कित्याक खंयच्या आमदाराक खंयच्या इकॉनॉमीचे पडला ते इम्पॉर्टंट आसा. एक वाटेन तूं इन्वेस्टमेंट मागूंक सोदता, इंडस्ट्री आपोवंक सोदता. इंडस्ट्री जे हांगा कितें मॅन्युफॅक्चर करताले तांकां तुमी ऑलरेडी सांगता की बाकीच्या स्टेटा पेक्षा 2% तुका हांगा म्हारग पडटली म्हणून. कोण येतला लावपाक आनी कित्याक घालतली इंडस्ट्री. सो आय थिंक दीस थॉट्स द मिनिस्टर आय थिंक इज व्हेरी स्मार्ट.
जागा सगळेंच खबर आसता आमकां कांय खबर नासता पूण आमी एक बाबा सर्वसामान्य लोक जांकां कितें कळटा ते मांडटा सरकारान सद्या जी हुकुमशाही चलयल्या दॅट नेचर ऑफ बुलडोजींग एवरीथींग आय थिंक ओनली पीपल वील शो देम द वे इन 2022 ऑर बिफोर दॅट ते टॉयलेटींचो तुम्ही एक इश्यू काडलो टॉयलेट्स अरे टॉयलेट पयल्या बारीक मनशाचो सरकार बारीक मनशांक बरो टॉयलेट दिवंक जाय सुलभ टॉयलेट 28,000 मेळटालो तेन्ना सुद्दां सुलभ टॉयलेट ओके आशिल्लो ब्रिक एंड मेसनरीचे आतां 4 स्लॅब हाडटा एक कडेन करता दार एक पत्र्याचें मारता सकयल एक ओडटा तुवें पळयलें जाल्यार त्या मनशाक will be the people in the houses will be more constipated than feeling like using the toilet. ते 58,000 कित्याक पे करता काय विचारतकर तो लागलो वी विल लुक एट इट आय हॅव सेड की तुम्ही ते टॉयलेट 58,000 दिवच्या पेक्षा 45,000 काढून त्या मनशाकूच दिया और 50,000 काढून मनशाक दिया आणि ताका स्वता टॉयलेट बांदूनी ही विल एटलीस्ट बिल्ड इट एज पर हाऊ ही वॉन्ट्स इट रादर देन दॅट विल बी व्हेरी क्लियर आणि सध्या टॉयलेटाची कंडिशन ते पळयलें म्हाका दिसना एक वर्स सुद्दां काडटले जे टॉयलेट्स आयल्या ते नावाक आयिल्ले आसा दे मच बिलो स्टँडर्ड्स whoever supplied them whatever it is maybe we'll have to start digging into the toilet issue now but जेन्ना टॉयलेटीक पळयता इम्पॉर्टंट आसा की हे टॉयलेट्स आमच्या गोंयच्या सर्वसामान्य लोकांक न्हय आनी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ 58,000 ते डायरेक्ट सरकार पे करून एक सबसिडायज रेट आसूं नाल्यार इनडायरेक्ट आसूं शेवटी ते टॅक्साचेच पयशे आमी हांगाच्यान ना जाल्यार हांगाच्यान आमी दिवचे पडटा त्याच्या खातीर these toilets need to be cancelled, stopped, and ensure that money is given in people's hand with a process and procedure to ensure that they build their own toilets, which they will do gracefully and nicely how they want to do it in their own houses. Thank you.